प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयची शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 13वी चीट 1 ते 9 पर्यंत. आनी आयज जेजू एक निरफोळ अंजिराच्या झाडाची वोपार घालता. तो कितें म्हणटा? एकलो मनीस आसलो आनी तो आपल्या शेतान येतालो आनी थंयसर एक अंजिराचें झाड पळयतालो. आनी तो कितें करता? 3 वर्सां येता आनी पळयता तें अंजिराचें झाड कसलेंच फळ दिना. तो कितें करता? जो थंयसर काम करता ताका म्हणटा, हें 3 वर्सां हांव येता पूण म्हाका ह्या अंजिराच्या झाडांतलें कांयच मेळोंक ना. देखून हांव ह्या वेळार तुका सांगता, ह्या झाडाक कातर आनी उज्यान घाल. पूण तो मनीस जो काम करतालो थंयसर तो कितें म्हणटा? धोनिया आनी 1 वरस दी ताका. हांव ताका बरें सारें घालता, ताका बरें ताजो देखभाल करता आनी फुडल्या वर्सा हें झाड फळ दिना जाल्यार हांव तें कातरता आनी तें उज्यान घालता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार आमी आयकता, ही जी वोपार जेजून घातली म्हणून ती एका निरफोळ अंजिराची, आमकां कितें शिकण मेळटा ती? हें अंजिराचें झाड 3 वर्सां कसलेंच फळ दिना आसलें. पूण जो थंयसर काम करतालो आपल्या धोनयांक सांगता, तो म्हणटा, धोनया आनी 1 वरस दी. हांव ताका सारें घालता, कितें करता, ताजे उपरांत पळोवया कितें हें अंजिराचें झाड फळां दिता वो ना तें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या अंजिराच्या झाडा भाशेन आमी एक मनीस जो जेजूचेर बावर दवरता, खरेंच आमी त्या अंजिरा झाडा भाशेन. कित्याक? देवान आमकां ह्या संवसारान फळां दिवपाक ह्या संवसारान धाडलां. आनी कसलीं फळां? अंजिराचीं, चिकूचीं, आंब्याचीं, पणसाचीं न्हय. फकत जें पवित्र आत्मो जी फळां दिता. आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां कसलीं जावन आसा? मोगाचीं, शांतेचीं, सगळें बरें बरें जें देवाचें आसा, देवाच्यो कोरन्यो आसा, त्या कोरन्या वरवीं आमच्यान बरीं फळां दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाचें उतर पाळटा, कित्याक जेजून जुवाचे 6 चिटीन 63 वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हजें उतर आनी आत्मो जावन आसा एक. पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना खरेंच आमकां पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान वावुरता आनी तो पवित्र आत्मो आमकां देवाचीं फळां, आत्म्याचीं फळां, पवित्र आत्म्याचीं फळां दिवपाक आमकां ती शक्ती दिता. पूण भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना. फकत आमी आमच्याच मनान जें आमकां हें दिसता, जें आमकां आमी दिसता, जें आमकां आमी आयकता, जो हो म्हणटा तो म्हणटा, आनी ताचें सगळें आयकून जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना. आनी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमचीं फळां देवाच्या उतरा प्रमाणेय जायना. आनी देखून देंवचार आमच्या जिवितान येता आनी सगळें निसंडण घालता. आनी देखून भाव भयणो, जेन्ना देंवचार आमच्या जिवितान निसंडण करून येता, आमचें बरें जातलें. तो मारपाक येता, तो आमकां त्रासान घालपाक येता, तो आमकां दुयेंस दिवपाक येता, आमकां भिकाऱ्या भाशेन आख्खें जिवीत सारपाक तो आमकां येवजिता. आनी भाव भयणीनो, ह्याच आयच्या शिवर्तमान गालिल्याचे लोक तांकां कितें जालें? पिलातान आपलें तेंचें रगत तें देवाक कितें तांचें देवास्पण आहलें, थोड्या गालिल्याचें रगत काडून तें मिस्तुराद केलें आनी तें ताणें आपल्या देवाक, म्हणजे खऱ्या देवाक न्ही, म्हणजे फोट्या देवाक ताणें तें भेटयलें. आनी जेजू कितें म्हणटा? हे जे लोक, गालिल्याचे लोक जे मेले, ते खरेंच इतले पाटकी आसले, ते वायट मनीस आसले. पूण तो कितें म्हणटा? हांव तुमकां सांगता म्हणटा, तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत मन बदलिना जायत जाल्यार तुमी तशेंच मोडटले.
आनी 5वी उडीन परतून तो म्हणटा, पूण जेन्ना आमी आमचें मन बदलिना जाल्यार आमी तशेंच मोडटले कोण आमकां मरण हाडटलो? देव ना, देव मोगाळ देव. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय चलना, देंवचार येता आमच्या जिवितान, सगळें निसंडोन जाता आनी तो आमकां जिवेशी मारता. देखून ह्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी हाचेर नियाळ कोत्ता, ह्या संवसारान आमकां देवान बरीं फळां दिवपाक, आमी थोडीं जावन आसा 50 वर्सांची, 60 वर्सांची, 70 वर्सांची, आमचें आयज बसोन नियाळ करुया, खरेंच आमी फळां दितात? फकत आमी मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, म्हण खरेंच आमी देवाच्या राजाची फळां दिता, मोगाचीं फळां दिता, शांतीचीं फळां दिता? आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया, थाराय घेवया आमच्या मनान, आमचें मन बदलून हें देवाच्या उतर पाळूंक आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी हो निर्णय करुया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचीं फळां, बरीं फळां आमी दिवपाक आमी पावुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.